सर तुम्ही आता खंय तरी म्हणला की हो कॉन्स्टिट्युएन्सी एक पॉलिटिकल गडगडो जावन पडला म्हणून यू थिंक दिस इज ऑल जस्ट ट्राय युअर लक फॉर ऑल दी अदर ओपोनंट्स दॅट आर देयर इन डेफिनेटली हो गडगड्यांचो खेळ हे खेळपाक सोदता तांकां दिसता तुमी चड गडगडो कशें लायता नंबर घालता ते अशें सकल वचून आपल्या शॉर्ट फुटली हांगा तोय चान्स ना समजलो न्हू पूण तांकां दिसता गडगड्यांचे शॉर्ट लागल्यार लागली सो हे भाशेन तांकां पॉलिटिक्स ते करपाक येयल्ले आसा हांव एकूच सांगता आमचे उबे रावप म्हणल्यार लोकां सेवा करपाक जेन्ना उबे रावला आनी सो पाटी लोकांनी निवडून दिल्लो आसा इट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मन्स जोरान चलता समवेर दी ऑपोजिशन इज ट्रायंग टू स्केट अप द अटॅक दॅट डेव्हलपमेंट्स आर नॉट हॅपन अँड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स हाऊ डू यू रिएक्ट टू ऑल दिस I feel again and again they are talking nonsense. Therefore, I'll answer it in with two answers. एक म्हणल्यार man is a social animal. We all are social animal. Suppose social काढले जाल्यार कितें जाता? So they are minus social. They are animal-like replies. म्हणजे सगळे खोटेपण उलोवप आनी लोकांक दिशाभूल करपाक आनी लोक पूण दिशाभूल जायना तेणी समजुनी घेवपा जाय आनी दुसरें म्हणल्यार सगळे खोटेपण उलोवप खोटेपण कसलें फॉर एग्जाम्पल तांकां खबरूय ना हांव नको ते नेणार काय सारके इतले पॉलिटिकली इग्नोरंट आहा जाल्यार हांव ही केन्ना घरान कोणाचे वचपी न्हू फर्स्ट टायम ही हांव येयला हें म्हाजें 7वें इलेक्शन जातलें हांव जिखतलो तें ताका आदींच सांगता हांव जिखतलो म्हूण आनी हांव प्रत्येक इलेक्शनाक घर वयता आनी तो सांगता एकटो कॅन्डिडेट सांगता हांव केन्ना घरान वचना म्हूण